नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। फायटर जेट तेजसांतल्यान प्रधानमंत्री मोदीचें उड्डाण हो अनुभव अविस्मरणीय आनी अभिमानान भारत करपी प्रधानमंत्र्याचे ट्वीट। तेजसान उड्डाण करपी मोदी पयलो प्रधानमंत्री। लँड ग्रॅब केशीत मोठी कारवाय। विक्रांत शेट्टी, मोहम्मद सुहेल, राजकुमार मैथीच्यो 31 प्रॉपर्टी जप्त। तिगांयनी तशेंच हेरांनी बेकायदेशीर पद्दतीन प्रॉपर्टी केल्यात म्हूण तपासांत स्पश्ट। गोंय स्टार्टअप इकोसिस्टमाक नेट दिवंक सदांच फुडें। बिट्स पिलांनी गोवा इनोव्हेशन स्टार्टअप टायम्स। शिक्षणीक संस्था फुडें सरल्यार स्टार्टअप हबाचे गोंयच्या प्लानाक बूस्ट। मुख्यमंत्री उलयलो। पांच राज्यांच्या सेमीफायनलींत राजस्थानाचे विधानसभेक मतदान। सांजे 6 मेरेन 72% वयर मतदान। निकाल 3 डिसेंबराक। स्टार प्रचारकांचो मोर्चा आतां तेलंगणाचेर। पोन्ने गोंया फेस्ताची नोवेना सुरू। सकाळी 6 ते सांजे 6 मेरेन कोंकणी, इंग्लीश, हिंदी, पुर्तुगेज, मल्याळी, मराठी, तामिळांत मिसां। ओनू सोमारा 4 डिसेंबराक फेस्त। इस्रायली हमासाचो 4 दिसांचो संघर्ष विराम चालीक। हमासान 26, इस्रायलान 39 फिलिस्तिनीक केले मुक्त। फाल्यां आनीक 14 नागरिकांच्या बदला सोडटात 42 फिलिस्तिनीक। लायट कॉम्बॅट फायटर जेट तेजसांतल्यान प्रधानमंत्री मोदीचें उड्डाण। व्हीव्हीआयपी अशीं उड्डाणां सहसा ट्विन इंजीन जेटांतल्यान करतात। तेजस हें सिंगल इंजीन जेट। मोठ्या आत्मविश्वासान प्रधानमंत्र्याची तेजसांत सॉर्टी हो अनुभव अविस्मरणीय आनी अभिमानान भारीत करपी प्रधानमंत्र्याचे ट्वीट। मेक इन इंडिया तेजसांत उड्डाण करपी मोदी पयलो प्रधानमंत्री। ईडीन गोंयांत मोठी कारवाय करतना लँड ग्रॅब केशींत आरोपी आशिल्ले विक्रांत शेट्टी, मोहम्मद सुहेल, राजकुमार मैथी हांच्यो 31 प्रॉपर्टी जप्त केल्यो। ह्या सगळ्या प्रॉपर्टींचे मेळून 39 कोटी 24 लाख रुपया जाता। ह्या तिगांयनी तशेंच हेरांनी बेकायदेशीर पद्दतीन ह्यो प्रॉपर्टी आपल्या तशेंच सोयऱ्याच्या नांवार केल्यात म्हूण ईडीच्या तपासांत स्पश्ट। गोंय स्टार्टअप इकोसिस्टमीक नेट दिवंक सदांच फुडें। इनोव्हेशनाच्या हाय ग्रोथ स्टार्टअपांत रुपांतर करूंक मजत करप, फंड मेळोवन दिवप हें राज्य सरकाराचें ध्येय। मुख्यमंत्री उलयला। बिट्स पिलांनीत गोवा इनोव्हेशन अँड स्टार्टअप टायम्साचें उक्तावण जालें।
अश्यो कार्यावळी दवरूंक शिक्षणीक संस्था फुडें सरल्यार स्टार्टअप हब करपाचे सरकाराच्या प्लानाक खंय बळगें मेळटलें. गोंय स्टार्टअप इकोसिस्टमाक उर्बा दिवंक सदांच फुडें, मुख्यमंत्री उलयलो. बिट्स पिलानीत गोवा इनोव्हेशन अँड स्टार्टअप टायम्साचें उक्तावण. Nurturing a thriving startup ecosystem is a priority for Goa. Our goal is to enable the ideas to turn into the high-growth startup and attracting fundings. By focusing on our strength around the industry, tourism, sustainability and leverage the various central schemes that boost the startup, I believe Goa has the potential to become the startup hub. The Goa government has stands ready to actively support the companies and startups that can accelerate the state's vision to become the attractive hub for research, innovations and entrepreneurship. शिक्षण संस्थांनी फुडाकार स्टार्टअप कार्यावळी दवरल्यार गोंय स्टार्टअप हब करपाच्या सरकाराच्या प्लानाक बूस्ट मेळटलो. म्हाका दिसता अशा पद्दतीचे इव्हेंट्स इन्स्टिट्यूशन जे आहा पळय न्ही हांच्या लेवलाचेर जर खरें सुरू जायत जाल्यार खऱ्या अर्थात स्टार्टअपाक बरो बूस्ट मेळटलो. बाकीची इन्स्टिट्यूशन्स आसा तांच्यांनी जर अशी इनिशिएटिव्ह घेतली जाल्यार म्हाका दिसता गोंयांत स्टार्टअप जे मोठ्या प्रमाणात ग्रो जावपाक जाय, आमी म्हणटा स्टार्टअप हब जावपाक जाय. फक्त म्हणजे सरकारा कडल्यान जावचें ना तर इन्स्टिट्यूशनांनी अशा पद्दतीन सपोर्ट करीत तें खूब बेगीन जातलें. त्या खातीर फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो दोज आर ऑलरेडी इन द IT इंडस्ट्री, नितीन म्हज्या बरोबर आशिल्लो आतां, ओके, त्या खातीर अशा सगळ्या लोकांकूय हांवें म्हणटा की तेंच्यांनी हँड होल्डिंग करपाक सुरवात करची. अशो कार्यावळी दवरूंक सरकाराचो आदार मेळटा, आयोजक उलयलो. In this regard, top institutions like IIT, BITS, they have decided now to take a lead, a big lead. They used to take a lead, but today Government of India and state governments are also supporting like anything. They realize that India alone cannot be only an assembly hub or a formulation hub. You need to have a research and development and innovation. It's supported by Department of Science and Technology, Government of Goa. We are the only private institute in the country who got this support from the government, and we are building technologies. We wish to commercialize them in the coming years and solve many problems related to healthcare and agriculture. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. आजोशी इलाशांतले एका बायलेची फाट धरून तिच्या घरांत घुसून तिका बडोवपाचे, दार फोडपाच्या प्रकरणांत दुबावीत म्हूण सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकाराच्या भावा बरोबर हेर तिगांचेर आक्षे पुलीस स्टेशनांत कंप्लेन. ते बायलेक जिती मारपाची धमकी दिल्या म्हणूनय आरोप. ही घडणूक 12 नोव्हेंबराक घडल्या म्हणून रिपोर्ट. तपास चल्ला. सांकवाळे जुवारीच्या तळ्याक पाणथळ जमीन म्हूण अधिसूचित करपाची प्रक्रिया चल्ल्या. राज्य वेटलँड अधिकारिणीन सांकवाळे सुमार 1,37,000 स्क्वेअर मीटर सुवातेच्या ह्या तळ्याक जुवारी तळें म्हूण घोशीत करपी मसुदो लोकांक उक्तो केलो. सुचोवणी आनी हरकती खातीर लोकांक 60 दिसांचो प्राझ दिला. गोंय राज्य वेटलँड प्राधिकरणान जुवारी तळ्याक पाणथळ जमीन म्हणून अधिसूचित करपाचे प्रक्रियेक सुरवात केल्या. प्राधिकरणाची 13वी बसका जाली. जुवारी तळ्याक पाणथळ म्हणून घोशीत करपी मसुदो जारी करचो म्हूण सरकाराक शिफारस केल्या. मसुद्यांतल्या अधिसूचने प्रमाण सांकवाळ्यांतले जुवारी तळ्याचे क्षेत्रफळ 1,36,840 स्क्वेअर मीटर आसा. हे तळे वेटलँड रूल्स 2017 खाला पाणथळ जमीन म्हणून अधिसूचित करची अशी शिफारस केल्या. ही जमीन पाणथळ म्हणून घोशीत जातात थंयसर वेवसायीक प्रकल्प, रेंव, चिखल, माती काडपाक, अतिक्रमणाक बंदी येतली. फकत धर्मीक कार्यां वृक्षारोपण करपाक मेळटले म्हूण मसुद्यांत नमूद केला. हो मसुदो लोकां खातीर उक्तो केला. सुचोवणी हरकतीं खातीर लोकांक 60 दिसांचो प्राझ दिला. आतां मेरेन प्राधिकरणान 50 पाणथळ सुवाती सोदून काडल्यात. तातूंतले 15 अधिसूचित केल्यात. तशेंच 29 पाणथळ सुवातेक मसुदो अधिसुचोवणी जारी केला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी विक्रम नायक. इस्रायल हमासाची संघर्षबंदी बंधकांक मुक्त करूंक सुरू. हमासान 13 इस्रायली, 12 थायलंड, एका फिलिपिनी बंधक नागरिकाक सोडलो. इस्रायलान ते बदला 39 फिलिस्तिनी कैद्यांक मुक्त केल्यात. फाल्यां आनीक 14 इस्रायलींक सोडपाची तयारी. इस्रायल 42 कैद्यांक सोडटले. 4 दिसांत 50 इस्रायलीचे बदला 150 फिलिस्तिनी मुक्त जावपाचे आसात. इस्रायल म्हणटा सगळे इस्रायली मुक्त जाय मेरेन झूंज आसाच.
शिवोले लायटीचें काम करतना मोरजेचो लायन हेल्पर शॉक लागून सोंपिल्ल्याच्या प्रकरणाची चवकशी करून दोशींचेर कारवाय करात म्हूण खंय चीफ इंजिनियराक सांगलां. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार काणकोणा अंडरग्रावंड केबलिंग कामाच्या उक्तावणाक गेल्ले कडेन प्रुडंटा कडेन उलयलो. सगळ्यांक सेफ्टी किट्स खंय दिल्ले आसात. ऑलरेडी चीफ इंजिनियरान इन्स्ट्रक्शन दिलां जे कोण फॉल्टी आसा तांचेर एक्शन घेवं आनी त्या प्रमाणे चीफ इंजिनियर रिक्वायर्स सम टायम टू मेक प्रॉपर इन्क्वायरी इनटू द मॅटर अँड आय पर्सनली फील दॅट वी विल टेक द एक्शन. आणि सर तुम्ही रिगार्डिंग किटाची संदर्भात उलयल्ली दॅट मिन्स किट मेळना काय कितें अवेलेबल आसता. म्हाका म्हाज्या म्हायती प्रमाणे इन एडवान्स प्रत्येका कडेन किट दिले गेले इन एडवान्स. जर ताचें जर मोडलां किंवा तें तुटलां चप्पल तुटलां जाल्यार सुद्दां ताका प्रोवायड केलें आसा. पूण प्रोवायड केल्ली आसा सगळें. सगळ्यांक दिल्लें आसा. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. जण एकल्यान नवें शिकपाची आयकुपाची तयारी दवरची. खंयच्याय कामाची तयारी दवरची. दुसऱ्याचें आयकुपाचेंच ना अशी तोकाची भुमिका आसची न्ही. बॉलिवूड स्टार मनोज वाजपेयीचो संदेश. इफ्फींत चर्चा सत्रांत मनोजान आपल्या कामाची पद्दत आनी अणभव सांगलो. शुटिंगाक तो खंय नवें कितें तरी शिकपाचे मानसिकतेनूच वता. Preparation is very important so that you are confident and you are very much familiar with the script that you are going to be part of it. But when you are going there on the set, you have to keep your mind empty for other things to come in. Preparing too much can go completely wrong. You can go completely stiff, and you will be unwelcoming of all the new ideas that a director can give it to you on that day. And it has happened to me in the past when I started it around 29-30 years back. It happened to me. I used to over prepare and I used to have so much debate with my directors because I was not ready to welcome his ideas, because I was so over prepared. I was so prepared that no other new idea was welcomed on the day of the shoot. So eventually I started realizing that this is somewhere, the reason is something else. The reason is me. The reason is my preparation. So I'll have to keep my mind empty on the day of the shoot for the new ideas to come in, for the directors to direct me. It was very, very, very important. That is the unlearning that I have done. एके वटेन WRD वेटलँड विस्ताराक नवे नवे तळ्यांचे प्रकल्प करता. तेवटेन कालापुरा बोंडवा तळें अकस्मात आटलें. कालापुराचे शेतकार त्या तळ्याचेर निंबून सुमार 120 हेक्टर शेतांक ह्या तळ्याचें उदक. ताचेर 2-2 पिकां काडटात. पावस सोंपता थंय आसा तळ्यान तळ गाठलो. कारण सरकारान सोदून दोशींचेर एक्शन घेवची म्हूण थळावे मागतात. सध्या अनवळखींचेर पुलीस कंप्लेन. पावस सोंपल्यार म्हयनो जावना आनी बोंडवाळ तळ्यान तळ गाठलो. फाटली कितलींशींच वर्सां कालापूर सांताक्रूज वाठारांतले सुमार 120 हेक्टर शेतांक हे तळें उदका पुरवण करता. तळ्यान तळ गाठिल्ल्यान सगळ्यांचेर आकांत. सरकारान कारणां सोदची, दोशींचेर कारवाय करची म्हणून थळावे मागता. तेणी झाड पयल्या उपरांत मागीर तेणी ह्या तळ्याचेर बोंडो लगाचेर नदर मारल्यार पळय जाल्यार हिंगा टोटल हें उदीक कोणें वाल रिलीज करून एम्प्टी केलां. आयज आमी नोव्हेंबर म्हयन्यान आहा. 5 वर्सां जालीं जेन्ना आमी वाल घातलेलो हेचो एक ड्रॉप पासून भायर वचोंक ना आनी रिलीज जावंक ना. एंड टुडे हे बोंडो लेक इज डिक्लेअर एज अ वेटलँड. हांव मागतां आमचे पुलीस डिपार्टमेंटाक एंड अदर ऑथॉरिटी, वेटलँड ऑथॉरिटी, वॉटर रिसोर्सीस हांकां सगल्यांक हेचेर कारवाय जावची एंड इमिजिएट एक्शन घेवचें. कमी आहा
ना न्हू उदीक आहा पूण भरपूर कमी आहा आनी तें उदीक आतां आमकां कित्याकूच पावचें ना. आम सजमतां हो वाल काडला, हो फातर आहलो पळय हिंगा, तो काडला तेणी आनी तितून भितर गेल्या आनी थंय आतां कांटाई लायलेली आहा बेश्टी नांग वो कित्याक नुस्तें मारपाक, आनी त्या फातरांतल्यान ते भितर गेल्या आनी तो वाल सोडला आनी तें उदीक सगळें भायर गेलां. हें 1 दीस 2 दिसांची खबर न्हू, ही 2-3 दीस जातले आदी. सध्या तरी तळे आडपाच्या प्रकरणात अनवळख्या आड पुलिशेंत कागाळ केल्या. जेन्ना हांव हिंगासर येयलो विस्त मारपाक तेन्ना हांवें पयलें हें सारकें कंप्लिटली ड्राय आहलें. आयज पुणी थोडें उदीक जालेलें आसा कितें, आनी हें म्हाका सारकें पळोवन सारकें म्हाका शांती ना जाली, रातची जेम पडना जाली. हांवें म्हाजी कमिटीक सांगलें आनी एक्शन घेवया म्हूण सांगलें. आतां आमी कंप्लेन दिलेलें आहा ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर आनी आतां आमी लोकांक दाखयता की हे बोंडवल लेक हे आमचें कालाफुटचें गांवकारांचें, हें कोणाचेंच न्हू. आनी आयज पळय हें कोणें कितें केलां पळय तें सारकें रॉंग केलेलें आसा. आनी 5 वर्सां जालीं हें फकत बरोन आसतालें आनी हें उदीक युजफूल, गांवकारांक युजफूल, शेताक युजफूल, एनवायरमेंटलाक युजफूल, प्लांट्स आनी एनिमलाकूय युजफूल हें उदीक. प्रुडंटा खातीर चेतन गावस. धांवपळीच्या काळात जो तो स्कूटर मोटारसायकल मोटारीन कामां धंद्याक यो वच करीत आसता. मात धारबांदोड्या धुलयचो रामदास गावडे आजय कितलेशेच किलोमीटर सायकलीन यो वच करता. घरच्या गरीब परिस्थितीक लागून म्हणा नाजाल्यार सायकलीच्या मोगान तो आजय सायकल वापरता. रामदास तणाच्यो तोपयोय हिवता. खासा रिपोर्ट. बारीक 5-7 वर्सां आसतना ती आमची भुरग्यांक तिगां म्हाजी भुरगीं शिकयता, पण आमकां कोण हाडून घालणारो कोण ना. धांवपळीच्या काळात खंयय वयतलो जाल्यार गाडये शिवाय पावल चुकलें ना. कितल्याशाच जाणांची चलपाची सोडाच सायकल वापरपाची संवय मोडल्या. कामाधंद्याक वचपा येवपाची सोडात सादे 50 ते 100 मीटर वचपाकूय स्कूटर वापरतात. मात धारबांदोडा धुलयचो 57 वर्साचो रामदास गावडे ह्या सगळ्याक अपवाद आसा. तो आजूय कितलेशेच किलोमीटर सायकलीन प्रवास करता. धुलयच्यान फोंड्या येवच करपाक तो सायकलूच वापरता. घरची परिस्थिती गरीब आशिल्ल्यान बस प्रवास वा हेर तरेचो प्रवास खंय परवडना. बारीक 5-7 वर्सां आसतना ती आतापर्यंत तू सायकलूच घेवन भोंवता. सायकल सोडना म्हळ्यार पयशा डबल पडटा न्हू. असो तिसकाला एक तिकेट जालें, तिसकाल काडपाक गेला आनी एक तिकेट येता, डबल तिकेट जालें. सद्या 4 आसा, एक चेड्या घेवन 4 सायकली आसा. पयर फाटल्या दिसांनी मोल्याच्यान कुळेच्यान दाबाळच्यान घरा. सो आतां तूं तुगेलें खंय कसलें काम आसलें तूं फोंड्या वचोंक जाय जावं आनी खंय वचोंक जाल्यार फोंड्या सायकली आतां म्हाका पयलीं सद्या मातशें ह्या सुद्दां मातशें आसता मातशें सो येता मातशें जाम पडटा. हरशीं आनी कांय ना, हरशीं तुका डायबिटीज तशी कांय दुयेंस ना. सो तूं सायकली मेळ तुका व्यायामूय जाता. थळाव्या म्हणटा रामदासाक पळयतकूच अभिमान दिसता. सो कितलीशींच वर्सां जालीं तो सायकलीन ट्रॅवल करता. आज कितें जाता, भुरगे सायकल घेवन भोंवता कारण कितें आसता, आपली फिटनस दवरपाक. म्हणजे तो कसो आज स्वता तेणी सांगलेलें आसा की स्वता तेजे कडेन 3 सायकली आसा ज्यो रनिंग कंडिशनान आसा. तो सायकल घेवन आपलें खंयी काम असलें जाल्यार तो सायकल घेवन करता वो वयता आनी आपलें काम करून घेता. सायकली शिवाय म्हाका दिसता सायकल आनी तो एक तेजे अटूट अशें नातें आसा. ताजो वेवसाय म्हणल्यार तेजो बापायचो वेवसाय आशिल्लो सायकल रिपेर करपाचो आनी त्यामुळे आयज तेकडे 3 सायकली आसा. आनी ज्यो सायकली आसा ताका सायकलीची इतली आवड आसा कारण आतां पर्यंत तो खंय गेला खंय ती सायकल घेवन गेला. प्रुडंटा खातीर धारबांदोडेच्यान विवेक प्रभू. पोन्ने गोंया फेस्ताची नोवेनां सुरू. गोंय शेजारच्या लोकांची सकाळ सावन गर्दी. सकाळीं 6 वरांचेर पयले मीस, दीसभर मिसां. सांजे 6 वरांचेर दिसांचे निमाणे मीस. कोंकणी, इंग्लीश, हिंदी, पुर्तुगेज, मराठी, मल्याळी, तामिळांत मिसां. 3 डिसेंबराक आयतार आयिल्ल्यान अंदू फेस्त सोमारा 4 डिसेंबराक. रायबंदला खोर्ले मजगतीं बसीचे येरादारी 10 दीस बदल. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवेन
आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. निकोला विशय व्हडपण सोडून आमकांच खाली करुया. भाग्यवन फ्रांसिसाची देख घेवन आमच्या जिवितान जायते फावटी हें जिवीत जियेतना व्हडपण भितर सरलां आसतलें. असल्या पातकांचो आमी उगडास करुया आनी दूख धरून हे पवित्र रितीन वांटो घेवंक फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची सगळीं पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून पातकां केलें. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. पांच राज्यांचे सेमीफायनल वेंचणुकेंत राजस्थानात विधानसभेक मतदान जालें. 200तल्या 199 मतदारसंघां खातीर 72% वयर मतदान. आतां प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, UPचो मुख्यमंत्री योगीचो मोर्चा निमाणे 4 दीस तेलंगणाचेर. थंय 30 तारखेर मतदान. मिझोराम, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगण 5 राज्यांचे निकाल आयतारा 3 डिसेंबराक. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.